रोमकारांक पावलुचें पत्र. जुदेवांचेर देवाचो क्रोध. चॅप्टर 2. तर हांव विचारतां, मनशा, दुसऱ्यांचेर तूं नितीचें फर्मोण मारताय? कोणूय जाशी तूं अशें करूंक तुका हक्कूच ना. कारण दुसरीं मनशां कोत्तात तींच कोत्तुबां तूंय कोत्ताय. म्हणटोच त्या दुसऱ्यांची तूं झडटी कोत्ताय तेन्ना तूं ताजेरूच तुज्या गुन्यांवाचें खास्तीचें फर्मोण मारताय. असलीं कोत्तुबां कोत्तल्यांचेर देव खास्तीचें फर्मोण मारता तेन्ना ताचें फर्मोण नितीचें म्हूण आमी जाणाव. पूण तूं मनशा दुसऱ्यांचेर खास्तीचें फर्मोण मारताय आनी त्याच बरोबर तींच कोत्तुबां कोत्ताय आनी अशें करून देवाचें खास्तीचें फर्मोण तुका चुकतलें म्हूण दिसता तुका? वो तूं सुभाव कोणवालायेचो, व्हड ससनीकायेचो आनी म्हात्मेपणाचो म्हूण तूं ताची बेपर्वा कोत्ताय? देवाची कोंवाळाय जिवीत बदलूंक तुका ओडून हाडटा म्हूण नकलोय तूं? तुजें काळीज निबर करून जिवीत बदलूंक तूं कबूल जायनाय? अशें करून देवाचो नितीचो निर्णय परगट जातलो त्या ताच्या क्रोधाच्या दिसाक ताच्या क्रोधाचो भार तुज्या माथ्यार तूं वाडयत आसाय. त्या दिसा तो जण एकल्याक आपआपल्या कोडण्यां पोरमोणें फारीक कोत्तलो. जीं कोण बऱ्यो कोडण्यो करीत रावतात आनी महिमा आनी मान आनी अविनाशीपण सोदतात तांकां तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण जीं कोण आपलोच आदाव सोदतात, सोत मानून घेनात आनी खोटेपणाक लबधल्लीं आसात तांकां क्रोधाचो उजो दवरलेलो आसा. कोश्ट आनी तळमळे वायट कोत्तल्या जण एकल्या मनशाक रावतात. जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय. महिमा आनी मान आनी शांती बरें कोत्तल्या जण एकल्याक जुदेवांक पयले सुवातेर पूण ग्रीकांकूय. तर देव हाचें ताचें तोंड पळोवन आपलो निर्णय दिना. जाणी स्मृती विरेत पातक केलां त्या मनशांचो स्मृती विरेत नाश जातलो. जाणी समूत घेवन पातक केलां तांची समृती प्रमाणें मनसुबी जातली. समूत आयकल्ल्यान मात कोणूच देवाक मानवलोलीं जायनात, पूण समूत पाळटात तांकां की देव आपणाक मानवलीं कोत्तलो. समूत नासलोलीं विदेशी मनशां सैमाच्या उजवाडांत समृती प्रमाणें चलतात तेन्ना जरी तांकां समूत ना तरी तीं आपणाकूच समूत जातात. समूत फर्मायता तें आपल्या काळजांचेर बरयल्लें आसा म्हूण तीं आपले चालीन दाखयतात. तांचें अंतस्करण हाकाच गोवाय दिता. कित्याक म्हणल्यार तांचींच चिंतनां केन्ना केन्ना तीं अपराधी म्हूण आनी केन्ना केन्ना तीं निरपराधी म्हूण तांकां दाखयतात. हांव परगटतां त्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जेजू क्रिस्ता वरवीं मनशाच्या गुपीत चिंतनां भावनांची पर्यान देव मनसुबी कोत्तलो त्या दिसा हें दखल जातलें. जुदेव आनी समूर्त. आतां तुजें कितें? तूं आपूण जुदेव म्हणटाय. समृतीचेर तूं पातयेवन आसाय. तुज्या देवाचो तुका अभिमान आसा. ताची खुशी तूं वळखताय आनी समूत शिकलाय देखून वायट सोडून कितें बरें विंचून काडचें तें तूं समजताय. तूं कुड्ड्यांक वाट दाखोवपी, काळोखांत आसलोल्यांचो तूं उजवाड, बूद नासलोल्यांचो तूं शिकोवपी, साद्या बोळ्यांचो तूं गुरू म्हूण तुका तुजीच खात्री जाल्या. कित्याक समृतींत सगळी जाणवाय आनी सगळें सोत आटापलोलीं तुका मेळटात. तूं हेरांक तर शिकयताय, तुकाच कित्याक शिकयनाय? चोरूं न्हय म्हूण दुसऱ्यांक उपदेश दिताय तर तूंच कसो चोरताय? पदवार करूं न्हय म्हणटाय आनी तूंच पदवार कोत्ताय? हें कितें? कुड्ड्या देवांचो कांटालो धरताय खरें आनी तांची देवळां नागयताय तो तूंच न्हय? तूं समृतीची व्हडवीक सांगताय आनी तरी तूंच समूत मोडटाय म्हणटच तूं देवाचें नांव भश्टायताय. तर पवित्र पुस्तकार अशेंच बरयलेलें आसा, राष्ट्रां मदें देवाच्या नांवाची निंदा जाता ती तुमकांच लागून.
तूं समूत सांबाळटाय जाल्यार सुनत तुका उपकारता खरी, पूण समूत मोडटाय जाल्यार चुनत तुवें केल्या आसताय ती करूंक नासलले परी जालोय. सुनत करूंक ना तो विदेशी मनीस समूतीचे कायदे पाळटा जाल्यार देवा मुखार तो सुनत केल्ल्या जुदेव मनशा सारको जावचो ना. बरयलोली समूत हातांत घेवन आनी सुन्नत करूनय तूं जुदेव समूत मोडटाय म्हणटोच आपले कुडीची सुनत करूंक ना तो विदेशी मनीस समूत पाळून तूं अपराधी म्हूण दाखोवन दितलो. तर खरो जुदेव कोण आनी खरी सुनत खंय आसा? जो भायल्यानच जुदेव तो खरो जुदेव न्हय, आनी सुनत कुडीचीच जाल्यार ती खरी सुनत न्हय. जो कोण भितरल्यान जुदेव तो की खरो जुदेव ताची सुनत. काळजाची सुनत ही सुनत बरयलोले समूर्तीची न्हय, पूण देवाच्या आत्म्याचें काम. असल्या मनशा कडची न्हय, बगर देवा कडची वाखाणणी मेळटा. देवाचें उतर हें